बागेवंद हप्तो आयलो आणि या बागेवंद हप्त्यांत सोम्या सांगता थोडो वेळ कुर्सूंक तू चिंताय या खातीर कांय एक प्रशांत वातावरण सोदून आसाय सुटावे कुंगसार जावंक चिंताय आळे हांगा आसा सुवाळो बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत बिकर्णकट्टे मंगळूर मांडून हाडता 40 वरांचे निरंतर सक्रामेंताचे आराधन आणि प्राचिताचो सक्रामेंत येच मार्च 30 आणि 1 तारखेर बागेवंद हप्त्याच्या मंगळारा सकाळी 6 वरार तावन दुसरे दिसा बुधवारा संजेच्या 9 वरांपर्यंत घंट्याक एकेका पंगडतावन एकेका प्रकारांत निरंतर आराधन स्तुती होगळाप कॅरिझमॅटिक स्तुती होगळाप मौन आणि ध्यानाचे आराधन लेक्सियो दिविना मुखांतर बायबलचो नियाळ कीर्तन आणि स्तुती आंतरिक पेकोवणे खातीर जेजू मागणे सक्रामेंताचे महिमेक लदीन देवी काकुळतीचो तेर्स पाशमाची गितां केवळ संगीत वाजंत्रांनी स्तुती गुमटा पदांनी सोम्याची होगळीक तेजे मागणे आणि भुरग्यांच्या वर्साक भुरग्यांतावनी आराधन आणि स्तुती मंगळाराचे नाईट विजील चलोवन व्हरतात मनदीक बाब अब्राहम डिसोजा एसबीडी बाब बोनिफस पिंटो बाब सुनील पिंटो आणि बाब सिरिल्लो आनी एक गजाल सांगूंक विसरलो पूण शेता भितर सक्रामेंताचे आराधन चलतना कोवेंताच्या चापलान याजक कुंगसाराक बसतले तुमकां सुटावे कुंगसार जावंक जिणी बदलूंक आणि नव्यान जिवीत सुरवातूंक हो एक सुवाळो तर तू कसो आसाय तसो ये तुका कितलो वेळ बसोंक जाता तितलो वेळ बसो पूण पाटी वेताना ताच्या हाजीरपणान आणि देवाच्या कृपेन बदललो एक नवो व्यक्ती जावन पाटी वच।